प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज सादेकालाचो 15वो आयतार. आमकां दर एकल्याक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक आमंत्रण करता. होच जेजूचो हुस्को शिसांनी लोकां मदें वचून सिद्ध केलो. आमचे मदें कोणूच पवित्र ना. आमकां सगळ्यांक ल्हान व्हड असो कांय आसा. गोरवान भरून आनी मिजास दाखोवन जिवंक आमचें व्हडपण न्हय म्हूण आमचें उणेपण आनी असोदकायो मानून घेवंक ताचेर आमी वावरूंक आमच्या जिविताची नवसरणी करूंक जियेतना तेन्ना की आमचें मोडाक न्ही. हो करून आमच्या असोदकायेचेर रियाण करून जिविताची नवसरणी करूंक आपयता. आमी जोणेंतल्यान आमच्या असोदकायांचेर झुजूंक आनी आमचें जिवीत बदलून आमच्या आनी पेल्याच्या जिविताचें तारण जोडूंक ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानान आमकां बापायची कृपा मागुया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमच्या पातकांचें दूख धरून देवा कडेन आनी एकामेका कडेन मोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान शिकून तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो खूब व्हड अपराध. ह्या बसत बागेवन सदांच वार होईन सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणांनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करून आनी आमची पातकां मुगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Stop.
प्रार्थूया. देवा आमच्या सर्गीच्या बाबा, वाट चुकलोल्यांक तुज्या स्वताचो उजवाड तूं दाखयताय आनी जिविताच्या रस्त्यार परतून हाडटाय. आमचे जिणेचे चालीन क्रिस्ती बावाडक्याचेर आड वेता तें पयस करून आनी हो बावाड थीर करता तें भरून आमकां कृपा दी. हें आमी मागता आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तोच खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजमोग चलयता सासणाच्या सासणाक. आमोस प्रभुत्याच्या पुस्तका वेले वाचून एकदां आमाज्यान आमोसाक सांगलें, अरे प्रभात्या, चल जुदाच्या प्रांतान परतून वच. थंय तुजो गिरा जोड आनी तुका संदेश सांग. बेतेलांत आमकां आनीक संदेश सांगूंक नाका, कित्याक तें राजाचो पवित्र जागो, राष्ट्रीय देव मंदीर. आमोसान आमाज्याक म्हणलें, हांव प्रभादी न्हंय आसलो. न्हंय म्हूण प्रभाद्याचो पूत. हांव एक मेंढरां राखणो आसलो आनी रुंबोड पळयतालो. पूण कूड सर्वेस्परान म्हाका इंड राखपांतलो काडलो आनी सर्वेस्परानूच सांगलें, चल म्हजे इस्रायल पोरचेक म्हजो संदेश सांग. देवाचें उतर. आमचो जबाब जातलो, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर सांगता तें चीक दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. आपले पोरजेक आपल्या भक्तांक ताची भक्ती करतल्यान ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची मोहिमा आमच्या देशांत वचतली. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेत घेतात. विस्वाशीपण भुमींतले उपजतले आनी स्वर्गांत रावन आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पोर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भूंय जातली सुफळ पिकाळ. नीत चळून येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. बगेवन पावलून एफेसकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. देवाक आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या बापाक वाखाण म्हणून, कित्याक ताणें आमकां क्रिस्ता सवें सर्गीच्या सगळ्या आत्मीक देण्यांनी भरल्या. सर्वेस्पोर रोजचे आदीं आपणा मुखार पवित्र खोतावीण आनी मोगान भरलोली जावन देवान आमकां क्रिस्ता सवें वेंचून काडल्या. जेजू क्रिस्ता उदेशी आमी आपली आपणायलोली भुरगीं जावची म्हूण तांणी आदीं फुडें थारायलें. देवाचे कुशेची उदार येवजून आपल्या मोगाच्या पुता सवें आपणे आमकां भलेपणान फावो केल्ले आपले कृपेची मोहिमा आमी वाखाणचे खातीर देवान अशें केलें. ताचे सवें ताच्या रोगता उदेशी आमकां सोडवण मेळ्ळी आनी आमची पातकां भोगसली. इतली व्हड देवाचे कृपेची ग्रेस्तकाय. आपले ओगोडीक जाणवायेन आनी शाणेपणान ही कृपा ताणें आमचेर सुबावपणान ओतली. आपले कुशेचो बूट ताणें आमकां उगडावपो केलो. आदींच आपल्या बरेपणान क्रिस्ता सवें थारायलोली येवजून आमकां उक्ती करून ताणें दाखयली. मुणगे काळ भरतोच
स्वर्गार आनी पृथ्वीर आसा तितले एकाच फुडाऱ्या क्रिस्ताच्या आताकाल एकठांय करचे न्हू ही देवाची येवजण. देवाचे उतर. देवाचे वळकार. सर्वेस्पराक जोय जोय. वर्तो बाप जेजूचो मोहिमेमोल देव आमचो तुमची मोड उजवाडावन सर्वेस्पराक जोय. सुरेस्पोर तुमचे सोव्यास. मार्कू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून 12 जाणांक आपयले आनी तांकां मेल्ल्या आत्म्याचेर पदवी दिली आनी तांकां दोगांक तो धाडूंक लागलो. आनी एकाच दाण्या भायर वाटेक कांयच व्हरो नाकात म्हूण ताणें तांकां सांगलें. न्हंय पुट्टी, न्हंय मुडो, न्हंय म्हूण पेंटाक दुडू, बगर पांयांक म्हाणो घालूंक, पूण 2 दीं आंगावली न्हेसोना जावंक ताणें तांकां फर्मायलें. आनी ताणें तांकां सांगलें, खंयसरूय एका गांवांत भितर सरशात, ते सुवातेर भायर सरप पर्यान थंयच रावात. आनी कोण लोक तुमकां घेना जायत जाल्यार तांकां एक शिडकावणी कशी ते सुवातेवेले भायर सरून तुमच्या पांयांची धूल झाडून उडयात. म्हणटच ते वचून जिवीक बदलात म्हूण प्रवचन करताले आनी खूब देंवचार काडटाले आनी सोबार वायट आकारांक तेल लावन बरें करताले. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोगाल भयणी भावांनो, फाटल्या आयतारा आमी जेजूक नाजारेत आपल्या गांवांत गेल्लो ताचे विशीं आयकल्लें. नाजारेताचो लोक खरेपणी ताचो मोग करताले, पूण जेन्ना तो नाजारेताक गेलो आपल्या गांवच्या लोकांक ताचे विशीं जायतें आयकल्लें. जेन्ना तो थंय गेलो ना म्हूण नाजारेताच्या लोकांक ना म्हूण आपल्या घरच्यांनी ताचेर भावाड दवरलो. कित्याक ताणें जेजूचेर भावाड धरूंक ना? कित्याक ती जाणा आसली की ती सारकी म्हणून. आनी फाटल्या आयतारा आमकां होच संदेश आसलो. आमी जेजूचो मोग करूंक पावता वा शिकता, पूण नाजारेताच्या लोकां भाशेन आनी ताच्या सोयऱ्या भाशेन आमी खरेपणी जेजूचेर भावाड दवरिना. आमी जेजूचो मोग करूं, पूण आमी ताचेर भावाड दवरिना. अशें कित्याक जातलें? आमी म्हणटले जरी तर आमी नाजारेत आसल्यो त्या तेंपार जेन्ना जेजू प्रवचन करतालो, आमी ताचे मानतले आसले. आनी हें खरें. आमी खरें म्हणटा, जरी तर आमी नाजारेताक आसल्यो आमी जेजूचें उतर आयकतले आसले, पूण नाजारेताच्या लोकांक जेजूक ना म्हटलें. कित्याक ना म्हटलें? कित्याक ते जेजूक बरे भाशेन समजले. ते जाणा आसले जरी तर आमी जेजूक वयर म्हणटा आनी कितें करूंक जाय पळय तें, त्या पासून तेणें ना म्हटलें. कितें करूंक जाय आसलें? जेजू एक असलें रूप देवाचें दाखयतालो जें तांच्या विचाराक विरुद्ध आसता. जेजू असल्या देवाक परगट्टालो जो मोग आसता. आपल्या दुस्मनाचो मोग करात म्हणटात. आमी सगळीं भाव भयणी
एकामेकाक बक्षियात, दुस्मानाक पुत्याक बक्षियात. जरी तर तुमी तांकां बक्षिशात जाल्यार तुमी देवाची भुरगीं जातली. नाजारेताचो लोक आनी तेजी सोयरीदायी हें बरे भाशेन समजल्ली. त्या पासून ताणें जेजूक ना म्हटलें. घडयेक आमी जेजूक सारकें समजूंक ना. त्या पासून आमी ताका वय म्हणटा. भाग्य बिएटिट्यूड्स आमी वाचता आनी आमकां बऱ्यो लागतात त्यो. बरें शिकवण म्हणटा आमी जेजूची. पूण ताचे प्रमाणे आमी करूंक तयार आसा काय? खरेपणी जण एकल्याक आमची भाव भयणी मानून घेवंक, म्हज्या शेजाऱ्या कडेन उलोवंक बरे भाशेन, दुस्मान काय सोडूंक, जात कात गोरीब गिरेस असल्यो वस्तू सोडून दिवंक हांव तयार आसा. घडयेक हांव तयार ना. त्या पासून जेन्ना आमी जेजूक वय म्हणटा आमी जाणा जावंक जाय आमी कित्याक वय म्हणटा पळय तें. तुमकां उडास आसा जेजूची मोबार दोगा पुतांची. पयल्या पुताक जेजू म्हणटा, पयल्या पुताक बापूय येवन सांगता, पुता म्हाज्या शेतान वच. आतां कितें म्हणटा? वय सायबा हांव वेता, पूण वचना. तो दुसऱ्या पुताशी वेता आनी ताका म्हणटा, पुता म्हाज्या आयच्या दिसा शेतान वच आनी काम कर. आनी हो पूत म्हणटा, ना वयचो ना. पूण मागीर तो चिंता आनी आपली बाबायचें उतर मानून घेता आनी शेतान वेता. वती ओपार जेजूची सांडलो पूत सगळे ओगडावन क्रेस्तांय ओगडावन जेन्ना परत येता, बापाय ताका वेन बांदता. आनी व्हडलो पूत कितें म्हणटा? व्हडलो पूत म्हणटा, तुवें ताका दोया दाखयली, हो लोफर तुजो भुरगो. वो तुमी जाणात जोनाची खबर. जेन्ना जोना निनेवेच्या लोकांक प्रवचन करता, ताका प्रवचन करूंक नाका आसलें आनी निनेवेचो लोक आपलें जिवीत बदलता. जोनाक बरें लागना. कित्याक देव जावन आसा ताकूच सार. ताका तें नाका आसलें. ताका जाय आसलें की देवान निनेवेच्या लोकांक खास लायलें. मोगालिश्टानो, तरी आमकां फाटल्या आयताराचो मुखेल संदेश आसलो. कसलो संदेश? जो जेजू आमकां देवाचें रूप दाखयता, तें रूप जरी तर आमी मानून घेता, आमी आमचें जिवीत बदलता. तर आयच्या आयतारा कसलो संदेश आमकां जेजू दिता काय? हें सगळें जालें नाजारेताक. जेजू उदास जाला आसतलो, पूण ताणें आपलो भाव सोडलो ना. जेजू वेता आनी दुसऱ्या गांवांनी वेता, शुभ वर्तमान प्रकट करता, वायटाकारांक बरी करता, पिडेस्तांक भलायकी दिता, पेकोवणी दिता. आनी आयज आमी आयकता आयच्या शुभ वर्तमानान जेजू आपल्या शिसाक आपणाशी आपयता. आपणाशी आपोवप म्हणजे कितें? आपणाशी आपोवप म्हणजे आमच्या तेंपार आमी जेजूचें शुभ वर्तमान आयकलां, वाचलां, मानून घेतलां. जेजू आपणाशी आमकां आपयता म्हणजे जेजूचो संदेश बरे भाशेन समजून घेवंक आनी त्या संदेशा प्रमाणे आमचें जिवीत मांडून हाडूंक. तर आयज आमकां पयलो संदेश, जरी तर आमी शुभ वर्तमान दुसऱ्यांक प्रकट करूंक जावो, हो पयलो शुभ वर्तमान हांवें म्हाका प्रकट करूंक जाय. हांवें पयलें म्हजें जिवीत बदलूंक जाय. नाजाल्यार हांव दुसऱ्याक कितें शुभ वर्तमान, कसलो शुभ वर्तमान प्रकट करतलो काय? तर म्हाका पयलो प्रकट करता, म्हजें जिवीत बदलता, म्हाकाच ही प्रकटणी करता, मागीर हांव दुसऱ्यांक
जेजूचो संदेश दिता. म्हाका दिसता शिव वर्तमान परगटूंक मॅथ्स आनी कॅमिस्ट्री आनी फिजिक्स शिकोवपा भाशेन न्हय. जेन्ना आमी म्हणटा बरी टिचर मॅथ्साची आनी बरे भाशेन शिकयता अशे भाशेन आमी शिव वर्तमान शिकयना. शिव वर्तमान एक शिकवण वचली न्हय. द गॉस्पल इज नॉट अ डॉक्ट्रीन. शिव वर्तमान जावन आसा जेजूचें जिवीत पयलें म्हज्या जिवितान घेवंक तें लागू करूंक ताचे प्रमाणें चलूंक मागीर दुसऱ्यांक दिवंक. हो पयलो संदेश आयचो. दुसऱ्या सुवातेर आमी आयज आयकलां शिव वर्तमानांत जेजू आपल्या शिसांक दोगांक धाडटा. कित्याक काय दोगांक धाडटा? दोग म्हणजे समुदाय, कम्युनिटी. क्रिस्तांवपण दुसऱ्या धर्मा भाशेन आपणाचेंच न्हय. हांव एकलोच जियेना. म्हजें धर्म आमी बाराबर जियेता. आमी देव मंदिरांत इगोर्जेन एकले वचना, दुसऱ्या बरोबर वेता. क्रिस्टियॅनिटी इज अ कम्युनिटी. आमचें क्रिस्तांवपण एक समुदायीक जिवीत. दुसरी सगळीं म्हजी भाव भयणी जात कात आमी मानिना, मानूंक फावना. तो जेजू दोगांक धाडटा आनी आमकां एक समुदाय कसो धाडटा. आनी जेन्ना आमी क्रिस्तांव बरें जिवीत जियेता एक समुदाय कशी, तेन्ना आमी खरेंपणी शिव वर्तमान करता. तिसरे सुवातेर आमी आयज आयकलां जेजून तांकां पदवी दिली. एकूच फावट हें उतर पदवी. ग्रीक भाशेन एक्सुसिया. कसली पदवी दिली? हांव पदवी तें कितें समजता? पदवी म्हणजे अधिकार. असलो अधिकार जेजू आमकां दिना, दुसऱ्यांचेर अधिकार दी. कसली पदवी दिता? देंवचार काडूंक. देंवचार काडूंक हांव कितें आलमेत घेवन देंवचार काडटा दुसऱ्यांचेर आलमेत मारून ना. जेजू आमकां पदवी दिता. सगळें पळय वायट आसा आमच्या जिवितांत, संवसारांत, तें काडून उडोवप. असल्या वायटाचेर झुजूंक. आमी इंग्लिशीन म्हणटा एवरीथींग दॅट डिह्युमनायझस सोसायटी. सगळें जें वायट करता आमच्या समाजांत ताचेर निरोप घालून तें काडून उडोवंक. पयलें म्हज्या जिवितांतल्यान मागीर समाजांतल्यान. असलो अधिकार, असली पदवी जेजू आमकां दिता. आनी मागीर आमकां सांगता, जसो तो आपल्या शिसांकूय सांगतलो, ग्रेस्कायेन तुमी लोबदू नाकात, चेपू नाकात. गरजेच्यो वस्तू पुजाय नाकात. जमीन, भांगार, शेतां, भाटां, जाता तितली आशा, वसवशीपण. हांव थोड्या वस्तूंनी संतुश्ट ना. आनीक जाय. हें घर नाका आनी व्हडलें बांदता. असल्यो वस्तू आमच्या जिवितांतल्यो काडून उडोवंक. गरजे भायर म्हाका नाका. एक मोटर आहा पुरो ना, एक म्हाका पुरो ना, दुसरें जाय, तिसरें जाय. आनी सुवात लुगार आसा तर हांव दुसऱ्यांची जमीन घेता वो गिरेस्तकाय घेता. तो रिश्त्यानो आयज जेजू आमकां कांय संदेश दिता. तो आमकां सांगता म्हजें उतर तुमकांच तरी नाका, दुसऱ्यांक. म्हजें शिव वर्तमान तुमच्या जिविता वरवीं पडूं. म्हज्या नांवान, कित्याक तुमकां देवान वेंचून काडल्यात. तुमी सगळीं प्रवादी. इश्टानो, हीच बरी खबर पयलीं आमच्या जिवितांत लागू करूं आनी फुडें म्हज्या जिविता वरवीं दुसऱ्यांक दिवं. जेजूची कृपा आनी बळ आयज आमी मागुया. आमीन. उबी रावून भावाक प्रकट करूया. स्वातंत्र्य धन्यवाद. सरकार
आमच्या सोयऱ्या तो पवित्र वरवी सांबाळलो Var Marieta Solmolo, ons plata thal tanen kos sosle, taka gussa soldo, to melo antakari kibilo, to melya mane devlo, tisrya disa melyatlo जीवन salo, स्वर्गात सोडलो, सोर पृथ्वीदार देवा बापाच्या उस्व्यात बसला. तुवें आमची आनी मेल्यांची उंचणी करून घेतलो. सत्पंथा पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांची बक्षणी कुडीचें जीवन म्हण सासणाचें जिवीत आमेन. प्रितीच्या बाबड देवाच्या उतराच्या उसपडान आनी आमचो भवाट उचारला तर त्याच वाडतान आतां आमी आमची कांय मागणी बापाक उबारल्या. पाप सायब फ्रांसिसान घुमड्यांनी आनी ह्या पवित्र सभेच्या वडिलांनी आपले परगटणेंतल्यान जिविताची नवसरणीची वाट आपल्या हातान घेतलेले पोरचे दाखोवन तांकां बापाची कृपा मागुया. आमच्या देशाच्या आनी भोग करून आमच्या गोंयच्या राष्ट्रीय फुडाऱ्यांनी गरजेच्या बऱ्यापणा खातीर वावरून आनी अशें तांणी कसलीच कुंतोर करिनासतना गरजेचे खरे आनी बरे उदरगती पासत वावरून तांकां बापाची कृपा मागुया. आमी सगळीं आमचे जिवितांत जेजूक अणभवून आमचें जिवीत नवसरून आनी आमच्या जिविताचे चालती रिती वरवीं ताच्या मोगाचे परगटणार जावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. कोविड-19 हे महामारीक लागून जायती आमची भाव भयणी कश्टां दुखांत सांपडल्यात. जंय घरांनी हॉस्पिटलांनी आपल्या जिविता पासत झुजतात तांकां वायट विघ्नांतली दिवात आनी एक पिडेंतली आमकां सांबाळ म्हणून बापाची कृपा मागुया. पासत आनी आमचे खासगी गरजे पासत देवा लागीं ओगी रावन मागुया. मोगाच्या बापा तुज्या मोगाचेर पातळून आमी प्रार्थना तुजी मुखार घातल्या. तुजी खोशी जाल्यार ती आमकां फावो कर आनी तुज्या मोगान आमकां सदांकाळ बऱ्यापणान बांदून दवरली. आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. Yeah.
तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या आणि आखे पवित्र सुमेच्या देवाक सर्वेस्वर मानून सरेस्परा तुका उलो मातुले तुझे पवित्र सुमेच्या देण्याचेर तुझी दयाल दिश्ट कर आणि आमची पवित्रताय वाढवून ती बदलून आमच्या आत्म्याचे पसंत करून दी या आमी मागता आमच्या पिता जेजूचे नावे सरेस्पर तुमचे सगळे आसूं आमची काळजां उबारुया सरेस्परा आमच्या देवाक दिनवासया सरेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारांनी शासनाच्या देवाक सर्व खाली आनी सर्वताय आमी तुका गीत वाचूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातका वरवीं तुजी भुरगीं तुजी इश्टागत सोडून पयस गेली तरी तुझ्या पुताच्या रक्ता वरवीं आनी पवित्र आत्म्याचे पत्नीन तुवें तांकां परतून तुजे बेगीन घेतली जसो तुज्या पुता आनी पवित्र आत्म्या बरोबर तूं बाप संपूर्णायेन एक तशेंच ती संपूर्णायेन एक जावच्याक तुजे पवित्र सभेन तूं तांकां एकठांयताय तुज्या जिनसुवार कर्तुवांनी तुजी जाणवाय वाखाणच्याक तूं तांकां तुजी पोरसां जावंक आपयताय तांकां तूं क्रिस्ताची कूड आनी पवित्र आत्म्याचें मंदीर करताय देखून देवदूताच्या सर दरबारा सदांतीन संतोशान आमी तुजी स्तुती गायता तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोस मरून सुसुकवेच्या आदी ताणें हुंडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हटलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हटलें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची कास नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत पातकांचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें बारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या मास मेस्तान
पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरेस्परा की पृथ्वीचेर विस्तरलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास आनी फ्रांसीस आमचो भाग्यवंत बाबा, फिलीप नेरी फेरांव आमचो मुंगी बाबा आनी सगळ्या यात्रिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवंसो धरून मेल्यात त्या आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेलेल्यांक समेस्तांक तुजे पोरसोलीत तुका मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत सुजे आनी सोर कालिका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावून आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू धाम पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा, सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. देव आमचो बाप आनी आमी सगळीं भाव भयणी हेच मनान देव धरून जेजून शिकयल्लें मागणें आतां म्हणुया. आमच्या बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज हांगा येवं, तुजी खोशी सकाळ सदा तशी संवसारांत जावं. आमचो दीस मोठो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकल्यांक बक्षिता तशी आमची पातळ घोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका, वायटांतली आमकां सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडाराक जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरभाशान रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर्ग आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हटलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. स्वची येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनान. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोम्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगान एकामेकाक शांती दी. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाची शरीर संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. आमच्या सुम्याची क्रिस्ताची कुडी आनी रक्ताचे मिसळणे वरवीं आमकां दिसयतल्या सासणाचें जिवीत मेळ. सुम्याची क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमी सहन करता. आमचे स्तुती आनी खास काडिना जावन पूण तुजे काकुतीन आमच्या आत्म्यान तशेंच तुमी भलायकी तशीच. वो जेजू, देवाची शिळी संवसाराचें पाप काडटा ती शिळयेच्या जेवणाक आपयल्यात ते आमी सगळीं सुभागी. सुम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत सासणाच्या जिविताक आमकां सांबाळ्ळें.
प्रार्थूया. सर्गींच्या बाबा जेजूच्या कुडी रोगताच्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. हे पवित्र रितीन परतून परतून वांटो घेवन तुजें जिवीत आमचे भितर अदीक आनी अदीक वाडय. हें आमी मागता हांव तुज्या पुता जेजूचे नामी. आमेन. सरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद करूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे गुणकार